8 जाणांक फिक्स केल्ले आमकां अजून पेमेंट अजून मेळ्ळो ना फिक्साचो म्हणजे आमी कितें केल्लें आमी कॅश घातली कोर्टान कॅश बी घालून आमी सगळें हें केल्लें म्हणजे आमगे केस आमकां 5-6 वर्सां जालीं 6 वर्सान आतां आमी पोर गेले ते ऑगस्टाच्या 4 तारखेक आमकां कॅश आमी जिखले कॅश जिखोन वचून आमी आमकां हेंच्यान कांय करूं ना 4 म्हयने जावन गेले आमकां मागीर आमकां घायली कॅश आमकां घायन पासून तरी पूण आमकां जिखले कॅश जिखोन आमी कोर्टाक सांगलें तेंच्यान सांगलें 2-4 विकान आमकां आमगे सगळें क्लियर कोतो म्हणून सांगलें ते आतां 4 वीक जावन गेले आतां 5 वीक लागलो आमगे अजून कांय एक स्मॉल आमकां कांय दिलें ना म्हणून काबार जापायलो पूण सीओन सांगिल्लें हय सीओन सांगलें सीओन कोर्टाक दिल्लें बरोवन दिल्लें 4 विकान दितलें म्हणून कितें पेमेंट करतले तुमचो सगळें आमगे कितें आहा तें क्लियर करून 4 विकान सगळें क्लियर करून हां पण अजून कितल्या महिन्याचो पगार हे महिना पगार अजून कितल्या महिन्याचो 5 महिन्याचो 5 वर्सां 6 वर्साचो पगार फिक्स जाल्ले आमगेले फिक्स जाल्ले आमकां अजून पूण तुमी आतां आयल्या तुमी आतां डेली वर्कर्स पूण तुमकां आतां जॉबा खातीर फिक्स करचें म्हणून जाल्लें आसा तुमगे ऑर्डर पास जाल्या पूण अजून तुमकां जॉब हें करूं फिक्स केल्ले सगळे मेडिकल बी कोण एरियस तुमकां जो एरियस सगळो आनी मेडिकल बी ऑर्डर सगळे केल्ले आनी मेडिकल बी केल्ले आमकां मेडिकल केल्ले क्लियर करून दिता म्हणले आणि अजून म्हयनो जावपा आयला आमकां अजून कांय ना फ्रेश न्यू ऑर्डर मारून दिला आणि फ्रेश ऑर्डर मारून दिला आमकां आनी आम करपाचें ते आतां फ्रेश ऑर्डर कितें दिल्या फिक्स ऑर्डर जाले म्हण फिक्स म्हणून दिले आतां 2 महिने झाले म्हण आणि फाटल्याचे कांय ना आमकां गेले ते म्हयने आमी 22 तारीख कोर्ट जिखिल्ले ते डेट घालून दिला आमकां महिन्याची डेट घालून ना सर आतांचे डेट घालून दिले जानेवारी 2 महिन्याची डेट घालून दिला सर आणि फाटल्या सगळे काय हे कितें आहा म्हणून आमकां कळना सर ते ऑर्डरचेर कितें आसा म्हणून आमकां कांय कळ्ळो ना तें पयली डेट अशी आशिल्लो आतां हे डेट घातल्यार आमकां कितें म्हणून आमकां कांय कळ्ळो ना ते ऑर्डरचें 2020चे आमकां ऑर्डर आसा ते प्रमाणे आमकां ऑर्डर मेळपा जाय ते 5 वर्साचे एरेस घालून दिता आमकां म्हणल्यार अजून काय ना 2 पाटी जिखून आयला वेलकी देवला हायकोर्टाची पिटिशन फायल केल्लें पळय ते पिटिशन फायल केल्लें पळय ताका शिवून बरोवन दिल्लें की सगळें क्लियर करता म्हणून 4 विकान दिता दुसरें म्हळ्यार कितें रेगुलरायज करून दुसरें म्हळ्यार आमी सराक आमी सर सादेव सराक आमी तूं आमी म्हाका तेणें आमकां हें केल्लें आमकां हेल्प केलो कितली म्हण हेल्प करता सर कितू म्हूण सराक आमी पांयांक आमची कोर्टाक बसून कितली म्हण पयशे घालपाचे सर 16,000 15,000 मेळटा कितले म्हूण हायकोर्टान पयशे भरतले आमी आतां लास्टाक आमी दिन जाल्यार 14,000 मेळटा 16,000 मेळटा 19,000 मेळटा सर आनी कोर्टाक घातले कितें आमी हातले कितें सर हेंच्यान फाटी केल्यार कितें करपा सर आमी बेजीक बील लावन दिल्लें हे आमकां बेजीक बिलान दिली हेच्या आतां आमी दिले आतां कितू वर्सां जालीं हे सगळे आतां आमकां पर फायनली आतां पर कोर्टान केस जिखोन लास्ट जिखोन फूल कितें आहा तितलें आमी सांगलें मेळटाले 19,000 पयलीं मेळटाले आनी आतां ना ऑर्डर दिले म्हणटा आमकां हे मेळटाले फिक्स ऑर्डर हे मेळटले हे पेमेंट आमकां 14,000 दिले पेमेंट महिनाभर आतां कितलो पेमेंट आनी कितलो दाखयला पेमेंट पेमेंट दिला 700 रुपया ना हे फिक्स ऑर्डर पेमेंट ना फिक्स जाला ही ऑर्डर केन्ना आयली दिला पण आता दिला हे ऑर्डर डिसेंबर 24 तुमकां डिसेंबर 24 कितले मेळपा जाय अशें तुमकां तें आमकां फिक्साचे कितें पगार येता ते मेळपा जाय तुमचे बरोबर जे बाकीचे आनीकूय फिक्स आसतले न्ही ते कामां आसा तांकां कितले मेळटा पेमेंट 60-70 हजार म्हयन्याक मेळटल्यार आनी तुमकां इतले दिवस शकता म्हणजे तुमी तुमचें म्हणणें आसा की आमकांय ते 60-70 हजार मेळचे ते मेळचे आनी हेरेस आतां तुमकां ह्या म्हयन्याक फाटल्या म्हयन्याक ताणें कितले दिले पयशे 15,000 घाले आरटीआय घाले आनी पळोवया तुमकां इतले कित्याक दिले ते सर परत आरटीआय घालपाची परत कोटा वचपाक गरीब लोकां कडेन पयशे हुंयसून हाडून पूण आतां तुमी सद्या कामां वतात काय
टेन्शन आडू आम्ही पैसे आम्ही गरीब लोक आम्ही आता 16,000 नाही कोण दिपाची किती आणि हाताला किती आम्ही सर फायनली सांगाय तुम्ही करपा आम्ही पेमेंट मेळ्ळे तशी मेळना जाल्यार 2 दीस टायम दिता 2 दीस वयर जालो न्हू आमी पेट्रोल खूब त्रास जाता सर आमकां त्रास जाता बायल भुरगीं सांबाळपाक भरपूर त्रास आहा लोकांकडे पैसे मागपाक आमकां बेरान दिसता 2 दिना पैसे आमकां केन्ना जाता 15,000 पेमेंटा तुमकां म्हणटा बाहेर भुरगं बसपा नका आम्ही 14,000 मेळटा हा 16 जाणां भुरगीं आमी कितको आपाची पोटाक तेंची ते कोर्टाचे जे ऑर्डर दिला ते फॉलो करपाक जाय आनी एक मंडे ट्युजडे ऑर वेनसडेच्या तिच्या हातीन हें करून क्लियरफाय करता सगळे क्लियर जातले एज अ पेमेंट बिमेंट कितें आहा तितलें सगळे क्लियर So, करपाक डायरेक्शन आसा बी ओके सो 2020तल्यान तेंचे एरियाजय मेळटले डायरेक्शन हायकोर्टान दिला एज पॅरा नंबर 20 इम्प्लिमेंटेड बुधवार मंगळवार बुधवार क्लियरली क्लियर जातले करता आनी ती जी करेक्शन आहा ती करेक्ट करून दिवपाकूच जाय ओके तुम्ही तांकां 4 वीक म्हणून प्रॉमिस केल्ले का 4 वीक माय जाली कोर्टाची 22 तारीख सुद्दां आशिल्ली म्हाजे मातशे स्टाफ हे आशिल्ले फुल्ली एग्री पूण दितले सो जातले दिले